सगळ्यांक हांव आजचे मुरगांवच्या लोकांचे स्पेशली आमचे सडा जेटी बोगदा रुमडावाडा तेंचे सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणटा कितें जे हजारांनी हे लोक भायर सोडून इतले व्हड संख्येन ते हांगा ह्या मोर्चाक येयले कित्याक आयज खरेंच आख्ख्या सड्याचेर जो आयज एक वायट तरेचो जो वास येवपाक लागलेलो आसा आनी जे सगळ्यांचो म्हणणें आसा की कोलाक लागून येवपाक लागलेलो आसा आनी हे कोलाक लागून जो वास येता तो खरेंच अनबेरेबल खूब त्रास जाता आमकां हो दिसता कित्याक आयज आमी आमदार आसल्या कारणान जे सत्य आसा तें सत्य कित्याक वास येता तो येता आनी हेजें पोल्युशन जाता तेज्या लागून हांव आमदार आसलो सुद्दां गव्हर्मेंटान आसलो रुलींग आसलो आयज कोणी जर कसलें एक वायट काम करता जाल्यार ते आमी रुलिंगेन आसून सुद्दां जाल्यार ते बाबा स्टॉप करपाची ही खंय तरी म्हाका दिसली की बाबा ही आमची परीक्षा आसा तेज्या लागून आयज आमी हांगा भायर सरलेले आसा हांव खरेंच आभारी आसा आमचे SDMचे डेप्युटी कलेक्टराचे कितें 4 तारखेक ह्याच म्हयन्याच्या जेन्ना आमी ताका सांगलें कितें असो असो हो वास येवपाक लागलेलो आसा जाल्यार ताणें इमिजिएटली सगळ्यांची मिटींग आपयली JSW आमचे अडानीची MPAची पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड पुलीस डिपार्टमेंट सगळ्यांची आनी त्याच राती कडेन तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलें सर्वे केले आनी तेंच्यांनी रिपोर्टूय सबमीट केलेलो आसा आपलो कितें बाबा हे जेन्युइन आसा म्हणून हो वास येता म्हणून हो स्मेल येता म्हणून आनी हे रिपोर्टाचेरूय तेंच्यांनी मेन्शन केलेलें आसा बट तेज्या उपरांत अजून पर्यंत आतां 4 तारखेक जावन 6 तारखेक जेन्ना रिपोर्ट येयलो आयज आमी 11 तारखेक आसा अजुनूय तो वास वचना आनी आयज आमी एक सगळे जाण पिसफुली हो जो लोक आयज भायर सरला सगळो पिसफूल मार्च करून आमी हांगा येयलेलो आसा आयज अडानीचो मनीस जो आसा जोंचो हेड आसा हांगा कोण तो भूषण म्हणून तेजे कडेन आमी मेमोरंडम सबमीट केलेलो आसा जे आमचे सगळे सड्याकार भावांनी आख्या मुरगांवच्या लोकांनी एक 1,500 लोकांनी तेजेर सायनी मारलेली आसा ते 1,500 सायनी मारलेली आमी ताका मेमोरंडम दिलेलो आसा आनीकूय भरपूर लोक आसा जेंचे कडेन आमी पावूना सायनी मारपाक अशें पळोवपाक गेल्यार आमचे मुरगांवचे 20,000चे लोक 20,000य सायन मारपाक तयार आसतले कोणाकूच असो नाका कितें बाबा नाका बट हेजेरूच जशें सगळ्यांनी आयज उलयलां थोडे जाण पॉलिटिक्स करपाक लागलेले आसा हांव कितें म्हणटा हे कोलाचेर तरी करुया नाका आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसलेलो जेन्ना हांव आमदार नासलो गेली म्हाका दिसता 8 वर्सां आमदार जावच्या पयलीं तेन्नाच्यान जो कोलाक लागून आमी झगडटाले उलयताले ते आयज पर्यंत आमी कोलाक लागून उलयता आयज तुमी सगळ्यांक खबर आसतलें इतली आयज म्हाका 4 वर्सां आमदार म्हणून जालें 4 सेशनां आमची एसेंब्लीन जाली जे मेन मनसून सेशन आसा आनी दुसरें सेशन आसता ते तशी 2-2 धरलेल्या वर्साक जाल्यार 8 जाली एक सुद्दां म्हजें सेशन अशें आसपाना एसेंब्लीन जो हांव हे कोला बाबतीन उलोवना एवरी टायम हांव एसेंब्लीन हे कोला बाबतीन उलयलेलो आसा हे सगळ्यांक खबर आसा कोणूच म्हाका म्हणूंक शकना की हांव एसेंब्लीन कोलाक लागून उलोवना म्हणून कित्याक थोडे बिश्टे एलिगेशन करता की हांव एसेंब्लीन उलयना रस्त्यार उलयता म्हणून एवरी टायम हांव उलयलेलो आसा कित्याक हो लोकांचो इशू आनी हेन फुडें सुद्दां हांव एसेंब्लीन उलयतलो आनी आयज जेन्ना गरज पडली तेन्ना रस्त्यारूय देंवन दाखयलेलें आसा आमच्या सगळ्यांक लोकांक घेवन वांगडा सो अशें न्हू कितें लोक कितें एलिगेशन आयज लोक न्हिदोन उठून झोपी गेलेला जागा जाला म्हणटा पळय तशे लोक जागे जाल्लेले आसा कित्याक फक्त इलेक्शन लागीं पावला म्हणून आनी इलेक्शन लागीं पावल्या कारणान हे लोक आतां जेन्ना स्वता तो 15 वर्सां आमदार आसलेलो 10 वर्सां तो मंत्री आसलेलो तेन्ना केन्नाच तेणें हे कोयशाच्या बाबतीन उलोवना वयल्यान तुमी तेजे पयलींचे व्हिडियो आयका सदांच तेणें कोयशाक सपोर्ट केलेलो आसा सदांच कितें म्हणटालो MPD नाल्यार काबार जातली पेन्शनर काबार जातले वर्कर्स काबार जातले तेज्या लागून गोळ म्हणटा कोळ म्हणटा तो गरजेचो त्याच प्रमाणे डेल्टा जी थंय चलता जाल्यार हो डेल्टा येदो व्हडलो कोला पेक्षा डेंजरस बॉक्सायट थंय हाडटा आनी तेजें पोल्युशन कितलें जाता आनी हो डेल्टाच्या फाटल्यान कोण आसा हो तुमकां सगळ्यांक खबर आसा म्हाका सांगपाची गरज ना त्याच प्रमाणे बिझनस जो पोर्टान करतालो जो स्ट्युडोरिंग करतालो खंयच्या नांवान करतालो MN कन्स्ट्रक्शनाच्या नांवान स्ट्युडोरिंग लिस्ट काडा म्हाजे कडेन लिस्ट आसा तुमकां पयलीं खबर आसा ऑनलायनूय मेळटा कोण बिझनस करता कोणाचो स्वार्थ आसा पोर्टान जाल्यार म्हाजो कितें स्वार्थ आसा एकट्यान कोणें सांगचो एक म्हाका पॉयंट आउट करून दाखय बाबा हांव कसलो बिझनस करता फाल्यांच हांव रिजायन जावपाक रेडी आसा दर कोणें हें प्रूफ करून दाखयलेलें आमचो कसलो पर्सनल स्वार्थ म्हणटा तो पोर्टान ना कोणाचें लेन देन आसता आमच्या पोर्टान हांव कोणा कडेन रावन सांगूंक शकता की बाबा आमचें कसलें लेन देन ना कित्याक हांव म्हाज्या लोकांक केन्नाच खंयसर कोणाच्या फुड्यान भावपाक दिवपाना आनी हांव स्वता केन्ना कोणाच्या फुड्यान भावपाना हे जिंदाल जावं नाल्यार अडानी जावं
म्हाका ते पडलेले ना. म्हाका जर कोणाच्या फुडें हांव कोणाक देवता मानता, देव मानतालो, ही म्हजी मुरगांवची जनता. हेंच्या फुडें हांव बँड जातलो, हेंच्या फुडें हांव भावगवतालो, बट हेंच्या फुडें केन्नाच जावपाना. आनी हे जे एलिगेशन करता, हांव वालोर दिता आमच्या एक्टिविस्टाक, सुरेश नायकाक, आमचो सातान बाब, जे हांगा मुद्दाम येयले, आयज येयले ते स्वता जावन येयलेले आसा ते. आयज हांव तसोच म्हणटालो, म्हाका दिसलेले सदांच म्हाका म्हणटालो आमदारान फुडाकार घेवंक जाय, आमदारान फुडाकार घेवंक जाय, आमी रेडी आसा जॉयन जावपाक. आयज खंय गेले ते सगळे लोक? म्हणल्यार तुमी पॉलिटिक्स करपाक सोदता? एवरी बारीक कारणांक पॉलिटिक्स. तांकां म्हाज्या बाबतीन कसलोच चार्ज करपाक, स्ट्रॉंग चार्ज करपाक मेळना. ना कसले करप्शना भितर आमी ना, ना कसले वायट भितर ना, या कोणाचें वायट करूना. सो तांकां फक्त निमीत मेळटा पळय ते धरून रावता. खंयचे फॉर्म्युला 4 हेज्या फाटल्यान जो एक बरो स्पोर्ट्स आसलेलो, आयज पेडणेकारांक वालोर आयज थंयसर जाता. आमी चुकले, वायट दिसता. आयज आमचे टॅक्सी भाव आनी लोक हांगा जोडपाचे 4 पयशे, आयज तांकां ती जोड गेली ह्या लोकांक लागून. आयज खंयचे ते अभंग रिपोस्ट म्हणून कितें जालें खंय, हांवें धांवन येयले खंय. अरे उड सूट म्हाजेर, तुमी म्हाजे कडेन एकदां तरी येयला रे सांगपाक? हेंच्यांनी एकदां तरी येयला, हेंच्यांनी नरकासूर बंद केला. तो गेलो आमचो गणपती पुलीस स्टेशनार दवरलो, ते विसरले. आमचो गणपती पुलीस स्टेशनार दवरली मरे. कितली वर्सां दवरली? 2 वर्सां उरलो मरे. आमी आमदार जावन तो विसर्जन केला मरे. आमी असले कोणाचे वायट करूं ना. केन्ना आमी देवा खंयच्या पुलीस स्टेशनार दवरूं ना, खंयची देवळां बंद करूं ना, खंयचो मुरगांवचा राजाचो मंडप मोडपाक काडूं ना, असले केन्नाच वायट कार्य करूं ना. ह्या खंयच्याच मुरगांवान कोणेनूच सांगचे कोणाचें घर आयज पर्यंत कोणें आमी स्टॉप केलेलें आसा काय म्हणून. आयज पर्यंत एक घर म्हणटा तें स्टॉप ना आयज मुरगांवान. सगळे जाण म्हणटा केन्नाच कोण तो म्हाजो ऑपोजिशन जावं, म्हाजो बरो मागपी जावं, नाल्यार कोणी आसूं, सगळ्यांक फूल फ्रिडम आसा. मेमोरंडम दिला आनी हांव तुमकां सगळ्यांक उतर दिता. मेमोरंडम दिला, तेजेर हांवें मेन्शनूय केला आनी तांकां सांगलावूय. चडांत चड 3 दिसाचो टायम दिला. 3 दिसाचो टायम दिला. 3 दिसां भितर जर हे पोल्युशन हो वास जर हे कंट्रोल करना जाल्यार हांव तुमकां सांगता, जो तुमकां आयज हांवें आडयला भितर घुसपाक, फुडल्या 3 दिसां भितर आमी भितर घुसतले. भितर घुसतले. भितर घुसून आमी बंद करूया. आयज आमी कोल पोल्युशन जाता कारणाक लागून आमी हांगा मेमोरंडम दिवपाक येयलेले आसा. आनी हे मेमोरंडम दिवपाक लागून आमकां आमच्या मुरगांवच्या आमदारान स्पेशली इनवायट केले, म्हाका चेअरपर्सन आनी कावन्सिलरान इनवायट केले म्हणून आमी हांगा येयले आनी मेमोरंडम आमी ताका दिवपाक येयलेले आसा. आयज आमी ज्या फोर्सान येयलेले आसा त्या फोर्सान तुमकां पळोवंक शकता की आमी एनी टायम फोडून भितर वचूंक शकतले. भितर तेंच्यांनी एक सेक्युरिटी गार्ड बी हे दवरलेले आसा, धाडून दवरलेले आसा. पूण तुमकां सांगूंक सोदता हांव, ह्या मेमोरंडमान ह्या एज्युटेशनान ते क्लियर 3 दीस दिल्लेले आसा. क्लियर 3 दिसान समज जायना जाल्यार 3ऱ्या दिसा आमी हांगा सगळे जाण येतले. आनी तुमच्या माध्यमांतसून हांव आव्हान करता, रिक्वेस्ट करता, जे कालूय जे कोणी प्रोटेस्ट केलेलो तेंच्यांनी हांगा येवपाचो आनी ह्या हेका आमी स्वतान वचून बंद करपाक जाय. रिक्वेस्ट करता तुमी जॉयन जायात. आपयलो आमी आयज येयले खंय तरी बरे कोसाक जेन्ना आमकां आमदारान आपयलो खंय तरी पोल्युशन कंट्रोल ना आनी खंय तरी वास मारता. ही खरी गजाल, वास मारता, पण तो वास खंय मारता म्हणून आमी आयज तांकां मेमोरंडम दिवपाक येयलेले. आनी आमदारान जशें उलयले 3 दिसाचो टायम दिला, नाजाल्यार ते गेट मोडून पासून भितर वचूंक शकता विथ लोकांक आमच्या घेवन. पण हांव आमच्या एज अ चेअरपर्सन हांव एक ताबडतोब एक स्पेशल मिटींग घेवन हेच्या बद्दल हांव सगळ्या कावन्सिलरांक सांगता, आमी सगळे एकजूट रावन आमच्या आमदारांक आनी आमच्या दोगांय बाकीच्या MLAंक, कित्याक MLA म्हाका तिगूय लागतात, पूण सगळ्यांक घेवन जर आमी एजिटेट केले जाल्यार खंय तरी हेची सुटका जातली. कळ्ळें न्हू? खंयच्याच जाग्याचेर आमी पॉलिटिक्स करूं नाका. आमी सगळे एकत्र रावया, कोणी आसूं तो ताका सपोर्ट करुया. इलेक्शनाचें हें पळोवया नाका, इलेक्शनां येतलें वयतलें हांवें आतांच सांगलां. आमी सगळे एकठांय रावया आनी हें जेन्ना कोल पोल्युशन जेन्ना आमचें कंट्रोल जातलें तेन्ना आमकां खंय तरी लोकांक तरी बाबा बरी साथ दिवपाक मेळटली. 4 तारखेक मिटींग घेतिल्ली 4 फेब्रुवारीक रिगार्डींग जो कोल पोल्युशन आनी जे कोलाक लागून जो कितें स्मेल येता म्हणटात रातचे ताका लागून. आनी तातूंत ऑन द सेम डे आमी रातचे दीस इन्स्पेक्शन केलें ह्या एरियेक. टील मिडनायट 12 म्हणल्यार आमची टीम आशिल्ली हांगा सडा एरियाक. तातूंत भितर आमचे ऑफिसाचे स्टाफ आशिल्ले, मागीर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे आशिल्ले, प्लस मागीर अर्बन हेल्थ सेंटर वास्को आनी हे जे अडानी कंपनी आनी जे JSW आसा तांचे बी आशिल्ले. सो आमी एक तो जॉयंट सायट इन्स्पेक्शन रिपोर्ट प्रिपेर केला आनी वी हॅव फॉरवर्डेड इट टू द गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड. सो वी आर अवेटिंग एक्शन ऑन दॅट. वी आर ऑल्सो फॉलोवींग इट.
सो फ्रिक्वेंट मॉनिटरिंग कित्याक जायना कोलाच्या पोल्युशनाची कितें म्हणटा फ्रिक्वेंट मॉनिटरिंग कित्याक जायना काय म्हणटा दॅट वी वील रायट टू द पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड दे आर ऑल्सो डुईंग इन दॅर इन्स्पेक्शन फ्रिक्वेंटली रेग्युलर इंटरवल्स सर आयज तुमी हांगा आशिल्ले तेन्ना थ्रेटन केल्लेले आसा दॅट दे वील बर्ज इन टू दी प्रिमायसीस द लोकल MLAs तांणी एक मेमोरेंडम सबमीट केलो अडानी कंपनीक आनी दे हॅव गिवन अ डेडलायन ऑफ 3 days टायम आनी एज अ गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी तांणी आमकांय एक मेमोरेंडम सबमीट केलो तो आमी वी वील फॉरवर्ड इट टू अवर हायर ऑथॉरिटीज